नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. नव्या तीनही मंत्र्यांक खाती वाटली एकदाची. सुदिनाक पावर, हाऊसिंग, निळकंठाक नुस्तेमारी, एनिमल हजबंड्री, सुभाष फळदेसाय समाज कल्याण, न्हंय येरादारी, आर्किओलॉजी. प्रमोद सावंत सरकारान महामंडळाचे अध्यक्षय केले जाहीर. गणेशाक जीटीडीसी, जेनिफराक एनजीपीडीए, दाजी एसजीपीडीए, उल्हास कदंबा, जोशुआ जीएसआयडीसी उपाध्यक्ष. मिनाची ग्रेड थाराय नासतना ई ऑक्शन केलें कशें? पिसुल्ले मीन येरादारी प्रकरणात हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक प्रस्न. सप्तका भितर एफिडेविटाचेर मागली जाप. खंडणी केशीत काँग्रेसीचो साखळेचो फुडारी धर्मेश सकलानीक 24 वरां भितर जामीन. 50,000 बॉन्ड 2 शुअर्टीचेर सोडलो. क्रायम ब्रांचीचे सकलानीचेर आरोप. विधानसभेत मायकल संकल्प भायर. अमित युरी सांबाळटले काँग्रेसीचो फ्रंट. मेंबरशीप ड्रायव्ह, पक्ष बांदावळ, ब्लॉक पीसीसीची पुनर्रचणूक, नवे कमिटीची पहिली बसका. वास्को खारीवाड्यार बोवा. जीसीझेडएमए आणि एमपीएच्या अकस्मात जॉइंट इन्स्पेक्शन. लोक काचाबूल. एक्टिव्हिस्टांनी जमावान आडायले. घरां मोडीत म्हणून. कोविड एक्सी व्हेरियंटाचेर केंद्र सादूर. आरोग्य मंत्र्यान घेतली राज्यांची बसका. भारतांत पयले केशीचो बोवाळ. राज्यांक दवरूंक लायल्या व्हेरियंटाचेर नजर. वखदां, उपचार सुविधांचो रिव्ह्यू. आनी एडीसीन सरकाराक दिलो 12 कोटी 80 लाख प्रॉफिटाचो चेक. 84 लाख डिव्हिडंटाचो चेक रोखडोच. वर्साक ईडीसी दिता 13 ते 15 कोटी. मुख्यमंत्री म्हणटा ईडीसीची देख घेया. नवे तिगूय मंत्र्यांक खाती वाटली एकदांची. सुदिनाक पावर, बिगर पारंपारीक उर्जा आणि हाऊसिंग. सुभाष फळदेसायाक समाज कल्याण, आर्किओलॉजी आणि न्हंय येरादारी. निळकंठाक नुस्तेमारी, फॅक्टरीज बॉयलर्स आणि एनिमल हजबंड्री. सोमारा सांजे फायनल जाल्ली पोर्टफोलिओची ऑर्द मंत्रालयांतल्यान मंगळारा सांजे भायर सरली. मंत्री निळकंठ हळर्णकारान मंत्रीपदाचो ताबो घेतलो. तो म्हणटा लोकांची कामां करपाक मंत्रीपद अमकेच जाय तमकेच जाय अशें ना. आयज हांवें चार्ज घेतला आनी जे पोर्टफोलियो जो आहा ते रुटीन वर्कांचे अलॉटमेंट करपाक जाय तो करतलो. ते करता आसतना तेणें केल्या उपरांत बाकीचे ते गव्हर्मेंट लेवलाक हें आसता सो ते कंप्लीट जाल्या उपरांतूच ते मागीर अनावन्स करता. खंयची बी मेळटली अशी कितें वा डिमांड तुमी स्पेशल केला? स्पेशल ना करूं जाल्यार खंयचीय डिपार्टमेंटा आसली जाल्यार पब्लीक रिलेटेडूच आसता. ते लोकां खातीर ती काम करपाकूच जाय. सो देर इज नो प्रत्येक जो पोर्टफोलियो आसतलो जे डिपार्टमेंट आसतले ते लोकांकूच लागतलो. सो देर इज नो अमकें पर्टिक्युलरूच जाय. प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटाचे जे 3 मंत्री जिंचे शेनवारा शपथविधी जाल्लो तांकां जे पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन पोर्टफोलियो एलोकेट करपा आसले ते आतां केल्या. आतां तेजी ऑर्डर येयल्या. तितून रामकृष्ण जाल्यार सुदीन ढवळीकराचे डिपार्टमेंट बीन वाचून दाखयता. तांकां पावर डिपार्टमेंट, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आनी हावसिंग हे 3 डिपार्टमेंट दिल्या. तेजे उपरांत 11 नंबराचेर मंत्री आहा ते निलकंठ हळर्णकार. तांकां फिशरीज, एनिमल हजबंड्री एंड वेटर्निटी सर्विसीस आणि फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स ही 3 डिपार्टमेंट ही पोर्टफोलियो दिल्या. आणि 12 नंबराचेर मंत्री जाता ते सुभाष फळदेसाय. त्यांची डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर, रिवर नेविगेशन एंड आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजी ही 3 डिपार्टमेंट दिल्या. सो सगळे 12 मंत्री, मुख्यमंत्री 12 मंत्र्यांक तेंची डिपार्टमेंट आतां कोणाक कितें कितें आहा ही सगळी क्लियर जाली. हे जे 11 मंत्र्यांची डिपार्टमेंट वाटले आनी तेजी उरलेली जी एक डिपार्टमेंट आसतात ती सगळी मुख्यमंत्र्या कडेन वता. जशी जी ऑर्डरीन मेन्शन जावना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणा, एज्युकेशन म्हणा, ही जी ऑर्डरीन दिसना
ऑर्डर काडल्या तितून ती सगळी डिपार्टमेंट आसता ती मुख्यमंत्र्या कडेन आसता. सो ही मेन सगळी मुख्यमंत्र्या कडेन उरतली. फाटले पावट तेंच्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट सारखे डिपार्टमेंट भायर दिल्ले आनी थोडे डिपार्टमेंट भायर दिल्ली मंत्र्यांक. ते पावट मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन रिटेन केल्या. एज्युकेशन मिनिस्ट्री भायर वयतले अशें दिसलेले, भायर दुसरे म्हणजे मुख्यमंत्री सोडून दुसऱ्याक दितले अशें दुसऱ्या मंत्र्याक दितले तेवूय मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन दवरलां. आनी ओवरऑल आतां सगळे 12 मंत्र्यांक जे पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय आसले ते जाल्ले आहा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फार्यांडा, लोकीत चिलकार, स्टुडंटा खातीर. प्रमोद सावंत सरकारान महामंडळाचे अध्यक्षय जाहीर केले. गणेश गांवकाराक GTDC, जेनिफराक NGPDA, मोगोच्या G तारोलकाराक हावसिंग बोर्ड, देवियार आनीक राना महामंडळ, उल्हास तुयेंकार कदंबा, आलेक्स रेजिनाल्डाक GIDC, दाजीक SGPDA, प्रेमेंद्र शेट हॉर्टिकल्चर, आंतोनियो वाज खादी, दोतोर शेटेक इन्फोटेक, जोशुआ GSIDCचो उपाध्यक्ष. न्यूली इंडक्टेड तिनूय मंत्र्यांक पोर्टफोलियो अलॉट केल्या उपरांत रोखडेच गव्हर्मेंटाची कॉर्पोरेशना ती उरलेले जे आमदार आहा तांकां कॉर्पोरेशना एलोकेशन केल्ल्या तितून मेन जे कॉर्पोरेशन आहा GTDC, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ते सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराक दिला. आलेक्स रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट MLA जे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केला तांकां GIDC म्हणजे गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दिला. वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांकां SGPDA, सावथ गोवा PDA चेअरमॅन म्हणून तांकां नेमल्या. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन दिला. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांकां कदंबा कॉर्पोरेशन दिला. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांकां हँडीक्राफ्ट्स, बिचोलचे इंडिपेंडंट MLA शेटये, डॉक्टर शेटये आसले तांकां इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन केल्या. MGBचे दुसरे आमदार G तारोलकर, मांद्रेचे आमदार, तांकां हावसिंग बोर्ड दिला. ही हावसिंग बोर्डाची लिंक्ड कॅबिनेट डिपार्टमेंट आहा ते सुदिनाक दिला आनी तेजे चेअरमॅनशीप G तारोलकराक दिल्या. सो दोनी कॉर्पोरेशन आनी हे MGB कडेन उरतले. मागीर डॉक्टर देवियार आनी हांकां फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन दिला. हितूनूच तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहा ते विश्वजिता कडेन आनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तेजे मिसेस देवियार आनी हांकां दिला. तिसरे जे इंडिपेंडंट MLA आहा आंतोनियो वाज तांकां खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड आहा तो दिला. आनी जेनिफर मोन्सेरात तालिगांवची आमदार जी फाटल्यान मिनिस्टर आसली, हे फावट बाबूश मिनिस्टर आहा, सो तिका कॉर्पोरेशन दिला. ते NGPDA, जो पयलीं बाबूश NGPDA चेअरमॅन आसले, नॉर्थ गोवा PDA. आनी लास्ट उरले ते जोशुआ डिसोजा, म्हापशेचे आमदार, तांकां जे पयलीं तेंच्यांनी हँडल केल्ले ते वायस चेअरमॅन GSIDC. अशें करून हे सगळे जे उरलेले रुलिंगांतले आमदार आहा तांकां तेंच्यांनी कॉर्पोरेशन सरकारान आयज दिल्ले आहा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकर आनी चेतन गवसांगडा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. मिनाची ग्रेड थाराय नासतना ऑक्शन केलें कशें काय म्हूण पिसुल्ले मीन येरादारीच्या प्रकरणात हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक प्रस्न. TC नंबर 9552 सावन जातले मीन येरादारीचो इशू गोवा फावंडेशनात कोर्टांत व्हेला. ग्रेडिंग करिनासतना कित्याक आनी कशें ऑक्शन जालां तें तपासता म्हूण AGची जाप. सरकाराक सप्तकाचो वेळ दिवन कोर्टान एफिडेविटाचेर जाप मागल्या. केस परत 20 एप्रिलाक येतली. Granting ad interim relief to the petitioner Goa Foundation, the High Court has stayed owed transportation from Pisudle TC number 95 of 52. The High Court has asked Goa government to reply on the status of that ode lying on that particular TC number. Seeking time to file detailed affidavit, Advocate General stated before the High Court that prima facie it seems that ore is illegal because it is not in the list of inventory of extracted ore or dumped ore. Granting time to Goa government, the High Court has adjourned this matter for 20th April. Mukesh Kumar for Prudent. साखळेचो नगरसेवक काँग्रेसीचो खडेगांठ फुडारी धर्मेश सगलांनी खंडणीचे केशींत पणजे JMFCचो 24 वरांत जामीन. 50,000चो बेल बॉन्ड आनी तितल्याच रुपयांचे 2 शुअर्टीचेर सगलांनी सुटलो. डिसेंबर 2021 आक्षे पुलीस स्टेशनार खंडणीची केस रजिस्टर्ड जाल्ली. क्रायम ब्रांचीन सोमारा सांजे सगलांनीक भितर वडयल्लो. चवकशेक कस्टडी सोदताले. I've only said you assume even the story is true. What is the justification for his arrest? माझं स्टेटमेंट फक्त इतलंच असा की justice has prevailed. I trust in law. I trust in judiciary.
I had cooperated with the police before. I will cooperate in future. Let the people know the truth. People already know the truth. I don't have to pronounce it or I have to say it. Sakaykarank सगळ्यांक खबर आसा आनी गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. Who accused are known to you or not? I don't want to comment any more further because I've already told you that justice has prevailed. The Panji JMFC court has granted conditional bail to Congress leader Dharmesh Saglani in the extortion case. Dharmesh was arrested by crime branch on Monday evening. The court has granted him bail on the condition that he has to furnish personal bail bond of 50,000 rupees and 2 sureties of like amount. He has been directed to appear before investigating officer for continuous next 5 days. The court has also directed him not to indulge in any such crime or try to affect any witness or evidence. With video journalist Sirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent. मेंबरशिप ड्राईव्ह, पक्षबांधावळ, ब्लॉक PCCची पुनर्रचणूक, पक्षाचे अंतर्गत इश्यू घेऊन काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि पक्षाच्या प्रभाऱ्यान पहिली बसका घेतली. विधानसभेत मायकल आणि संकल्पांनी भायर खंय अमित पाटकर आणि युरी आलेमावाची जोडी लोकांचे इश्यू हाताळटली. Discussion was about our party organization regarding our membership drive. We'll be having our party elections also month of June, July, August for the blocks, DCC and PCC. All those elections will take place. So basically membership drive, organization issues, and also we took the views of our people about their suggestions about how to build up the Congress. Panchayat elections also will be taking it very seriously. And of course, Parliament election will be coming up, so we will prepare for that. And I think with Amit Patkar and Yuri Alamau at the helm of affairs of the Congress in the state, and Michael Lobo and Sankalp in the Assembly, I think, there's a fresh look to the Congress. 67% is against the government, is against the BJP. And we have discussed internally where we have gone wrong. I don't want to name the political parties, but that's, yes, definitely आमचा जो एक space असेल vacuum that somebody else has taken over. Our full focus will be to get back to that vote share and strengthen the party. 26 constituencies. Congress vote share is about 34.5%. So our full focus will be there to, hold on to these constituencies and strengthen them. Where our vote share is about 4.5. The idea is to how we have to look of, strengthening the party. So definitely we will go back and ask the people for their support because as our president has said, the Congress party has given us almost practically everything. कोणाक कांयच सांगिनासतना अकस्मात MPA आणि JCZMA इन्स्पेक्शन करता म्हणून वास्को खारीवाड्यार बोवाळ. लोकांनी अधिकाऱ्यांक उज रावन परत धाडले. फाटले फावटी अशेंच करून घरां मोडली. हे फावटी तेंच करीत म्हणून भंय. एक्टिविस्ट कॅप्टन विरियात म्हणटा कोळसो दवरूंक कोळशाचे येरादारीक खंय सगळो प्लान चल्ला. सगळीं घरां मोडपाचें तुमी सांगला ना त्या प्रमाणे त्या लोकांक कितें एक्शन घेवंक जाता. दे कॅन टेक सम लीगल रेमेडी. Already spoken. So we are from the Coastal Zone Animal Authority. We have come for inspection and we already had discussion with the people. And we will communicate. We will communicate all the feelings of the people to our authority. Authority takes it. What type of JCZMA आणि MPAचे अधिकारी अकस्मात इन्स्पेक्शनाक आयले ते पळोवन वास्को खारीवाड्यार बोवाळ. म्हणल्यार आमकां कांयच खबर ना इन्स्पेक्शन कसलें आनी कितें आसलें तें. आमकां नोटीसीस बीन कांय ना. घरांकूय ना भोटकारां ना पोंदेवकारांक कोणाकूय कांय नोटीस नाय. हे येता आनी इन्स्पेक्शन करता म्हणटाय. अरे इन्स्पेक्शन केसलें कोणाक कळपा जाय. आमी हिंगा आमचो रायट आमी रावपी हिंगा आमचो धंदो चलता हिंगा. आमकां कांय कन्सेंटान घेवन आमकां कांय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे इन्स्पेक्शन करून येता MPTचे आनी हे CRZचे. मागीर हें कितें चलना. कॅप्टन विरियात म्हणटा कोळसो स्टोर करपा खातीर सगळो प्लान. That ultimate goal of MPT which is turned into MPA in the government सगळे मेळुल्ले आसात. They are being controlled by Adani, crony capitalist.
ही घरां मोडपाक, सो दॅट फायनल गोल तांचो इज टू यूज इट फॉर स्टोरिंग कोल ऑर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. घरा मोडीत म्हूण लोकांक भंय. लास्ट टायम अशें केलें ताणें, इन्स्पेक्शन आयलां, आपणाक जाय तशी घरां मेजलें आनी गेले, आनी ताका लागून ती घरां मोडप पावलें. तेंच्या हेंचेरूच नाही, घरां जियाचे ना थोडे. फुडें तुमी अलाव करता तांकां? ते अलाव करपा ना, कशें अलाव करतले? आमकां परमिशन घेवपाक जायना, आमी परमिशन दिल्यार तांच्यांनी करपा पडटलें. तेंच्यानी आपणाक जाय तशें जबरदस्ती येवन करूंक जायना, कित्याक आमी वाड्या वयले लोक आहा हिंगा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत राहात प्रुडंट. ईडीसीन सरकाराक प्रॉफिटाचो चेक दिलो. अध्यक्ष सदानंद शेख तानावडेन 12 कोटी 80 लाखाचो चेक मुख्यमंत्र्याचे स्वाधीन केलो. सरकारान घेतिल्ल्यो जमनी आसात ताचेर खंय जूर. खेरीज 84 लाख डिव्हिडंटाचो चेक 1500 भितर दितले. वर्साक ईडीसी सरकाराक 13 ते 15 कोटी प्रॉफिट आनी डिव्हिडंड दिता. हेर महामंडळांनी खंय देख घेवची. आज ईडीसीन जो लँड एक्विजिशन करता तेजो प्रॉफिट जाता तो तेतूंतलो थोडोसो भाग म्हटल्यार 12 कोटी 80 लाख ह्या गव्हर्मेंट फंडाक दिल्लो आसा ईडीसीन. आनी थोडे आनी 80 लाखाचे डिव्हिडंड येतलो, तोय सेकंड इन्स्टॉलमेंट ते थोड्याच दिसांनी गव्हर्मेंट फंडाक दिवपाचे आसा. आज आम्ही ईडीसीच्या माध्यमात ईडीसी मार्फत इंटरेस्ट ऑन तांचे जे आमचे लँड एक्विजिशन पैसे आसतात सरकाराचे तेजे 12 कोटी 80 लाख हे आज आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे दिल्ले आसात. आणि डिव्हिडंड जो आसा तो 84 लॅक्स डिव्हिडंड वय आनी एक 15 दिसां भितर आमी ते दिवपाचे आसात. आनी त्यामुळे सरकाराक एकूण वर्साक आमी ईडीसीच्या हातूंतल्यान एक 13 ते 15 करोड इतले आमी दितात. आनी एक अशें कॉर्पोरेशन आसा की जें कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान पयशे न घेता, उलट एवरी इयर सरकाराक कंट्रीब्यूट करता. So EDC has been profitable. येस, लास्ट इयर ईडीसीचे प्रॉफिट 73 करोड जाल्ले. ह्या वर्सा बाय 31st इट विल बी अराउंड 51 to 52 करोड. I congratulating EDC chairman Mr. Sadanand Sheikh Tanawade and entire team of EDC for doing the excellent work. ज्या पद्दतीन ते काम करता आपल्या कॉर्पोरेशनाचे दुसऱ्या कॉर्पोरेशनांनी तांच्या कडल्यान देख घे सारखी आसा की कॉर्पोरेशन सेल्फ सस्टेन आसपाची गरज आसा. ते आमकां डिव्हिडंड जो आसा तो 12 कोटी 80 लाख रुपया आमकां इंट्रस्ट दिता, जे आमचे पयशे. ताज्या भायर 86 लॅक्स रुपीज ते आमकां डिव्हिडंडूय पे करतले. विथ तेंचे सगळे ते सेल्फ सस्टेन आसा. त्या खातीर परत एकदां ईडीसीच्या एंटायर टिमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि ईडीसी कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन नॉट ओन्ली म्हणजे आपल्या कॉर्पोरेशनाचें काम करता, त्या बरोबर गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळ्यो CMRY वेगवेगळ्यो स्किमी राबयता. आमच्या हे फावटी तर आमची अपेक्षा तेंच्या कडल्यान आनीक वाडल्या. साळगांवच्या कोयरा प्लांटात कोयराचो विलो बरे पैकी चल्ला. कसलीच बुरशेपणां ना. सगळ्या आमदारांनी प्लांट मुद्दम येवन पळोवचो. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें आमंत्रण. शाळेच्या भुरग्यांची खंय ह्या प्लांटार अभ्यास भोंवडी करूं येता. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश सालिगांव प्लांटार पावलो. I was totally, in fact, impressed. I think all the MLAs, basically all 40 MLAs should come and have a look at the plant. So simply hue and cry, they make that is a smell, this thing, that thing. And because ultimately garbage, we are only, our villages and our cities are basically creating the garbage. But it must, I think all of them, I think hardly any MLAs must have come and visit the plant. It is, I request all the MLAs, I think one day we will have this thing, in fact, a visit to the garbage treatment plant for them to understand how the plant works. See now, आपण जायतो हे plant येवपाचे आहा. Not maybe at this scale, but in a smaller scale. See now one is coming at Kursari. Buying any plant is going to come. Then there are other plants. One is going to come in Verna Industrial. So basically we will cater. See, this garbage issue will be a problem of yesterday in some time. Maybe a year's time or 2 years time. I think if you go to the market, there's much more smell in the market than in a plant. Now, most important thing is the Sansoda issue. We are here to solve that issue. I will call for a meeting with the stakeholders like Mr. Vijay Sardesai and Mr. Dikambar Kamath and Reginald. I will call them to the plant. We'll have a meeting here itself, and we will solve the Sansoda issue once for all. The rest is
तेरेखोल न्हंयत रातयां अंदाधुंदी रेंव काडूंक बंदी आसतना न्हंय उसपप चालूच. थळाव्याचो बोवाळ ना म्हणल्यार 40 ते 45 व्हडीं खंय रातयां रेंव ओसपितात. पोलिसांक कॉल केलो काय तांकां शिनाल. पोलीस येय मेरेन व्हडी गायब. रेंवकार आनी पुलिसांचो नॅक्सस. देगेवेली लोकांची शेतां भाटां खंय न्हंयत काबार. हो खेळ तेरेखोल न्हंयत चालूच आसता. लोकांनी बोवाळ मारलो काय लोकांक मारून उडोवपाच्यो धमक्यो जाल्यार पुलीस पावता म्हळ्यार पयलींच कोणें कळिल्ल्या भशेन होडयो गायब जाता. तांकां प्रत्यक्षात आमी दाखोवन दिलें की हे कितें करता तेन्ना भय्य आमकां मारूंक वयर सरताले. इतल्यार पुलीस तेंचेर बॅटरीक पडटुको ते परतून घोडयेत बसले आनी परतून थंयच्यान आमकां कितें तरी अशें हत्यारां बी दाखोवपाक लागले. तुमकां कापतले हें करतले म्हणपाक. कमीत कमी 12 12:30 आनी तांकां आमी जशें हें करपाक लागले तशें तुम कोण हे ते अशें म्हणून आमकां दादागिरी करपाक लागले. खंय आलो हांवें समजत प्रत्यक्षात ते पुलीस आसले. ते पुलिसांक सांगलें बाबा हें कितें तें आयकात. तुमी रिपोर्ट दितात की हांगा रेंव काडिनात म्हणून. हे पळय हांगा व्हडये कितले आहा ते पळय. तूं म्हणला मेज कितले आहा ते. जेन्ना आमी 12:15 सुमार पुलिसांक फोन मारलो. फोन मारता म्हणल्यार पुलिसांक एक अर्दे वर वयता म्हणसर हांगाच्यान व्हडये गायब जावपाक लागले. म्हणटकूच आमकां दिसलें आमी पुलिसांक मारले काय व्हडयेकारांक फोन मारलो तोच कळना जालो. 2010 सावन कागाळी करतात मात कांयच एक्शन ना. ह्या वाठारांत रेंव काडप चलच ना म्हणून खंय पुलिसांचो कोर्टाक रिपोर्ट. आतां थळावे कोर्टान वचपाची भाशा करतात. 2010तल्यान कंप्लेनी दीत आहात पण रिपोर्ट वयर जेन्ना हायकोर्टाक गेले आनी कितें तेन्ना तांकां नेगेटिव्ह मेळटा. ते म्हणटात हांगा रेंवच काडिना. रेंव काडिनात जाल्यार गाडयो कश्यो चलतात रस्त्यार रेंवेचे आनी आमी कशें धरप तांकां. ते दादागिरी करता हे प्रत्यक्षात आज राती पुलिसांनी पळयले. हे स्टेटमेंट इतलो सुद्दां ते दितीत जाल्यार खूब जालें. आतां आमकां कितें आहा की हायकोर्टाक आतां आमकां 12 तारीख म्हटल्यार तो रिपोर्ट सगळो दिवपाक जायो आनी 19 तारखेक आमकां तारीख आहा. तेन्ना आमी जर हेजेर कारवाई करिनात आनी ही जर आयजूय चालू आहा जाल्यार आमी डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक आनी पुलिशेक आतां आमी निवेदन सद्या हें करप चालू आहा. उगवे तोरशे या भागान जे तेरेखोल नदी व्हांवता त्या तेरेखोल नदीचे जे रेंव जे आसात इलिगली रेंव काडप सुरू आसात. रात्रीच्या वेळार नेटान हे काम करीत आसात अशें थंयसरले जे लोक आसात तेंचे नागरिकांचे म्हणणे आसात. आनी जर तांकां विचारपाक गेले जाल्यार थंयसर ते जे लोक रेंव काडटात आउट ऑफ स्टेट जे लोक आसात ते येवन तांकां धमकी दितात अशें तेंचें म्हणणे आसात. प्रोडंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. कोविड XE व्हेरियंटाचेर केंद्र सादूर. आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियान राज्याच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांक कोविडाच्या XE व्हेरियंटाचेर नजर दवरूंक सांगल्या. भारतांत पयली केस मेळ्ळ्या म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान मंत्रालय सादूर. कोविडाक लागता ती वखदां आनी सुविधाचो रिव्ह्यू घेवंक लायला. बुस्टराक नेट दिवपाचे राज्यांक निर्देश. वास्को बायणा वाठारांत रामनमीचे मिरवणुकीचेर फातर मारपाचे केशींत पुलिसेन 13 जाणांक ताब्यांत घेतले. CCTV फुटेज आनी बाकीच्या पुराव्यांचो तपास चल्ला. सुरक्षा म्हणून राखीव पोलीस दळाची बायणा वाठारांत गस्त. मजगती ही केस हाताळपी DYSP आनी IOची ट्रान्सफर मारून दुसऱ्या ऑफिसरान केस घेतल्या म्हणून खबर. आतां आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचे भायर आसा आनी आमकां खबर आसा की आयतारा रामनवमीच्या दिसाक 2 रिलिजियस ग्रुप्सां मदीं क्लॅश जाले. ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ पडलो आनी दोनी ग्रुपाचे मनीस हांगा एकामेकाचेर कावंटर कंप्लेन रजिस्टर करपाक आयले. थोड्या लोकांचें एलिगेशन आशिल्लें की तांचेर स्टोन पेल्ट केलो आनी मुस्लीम कम्युनिटीचें एलिगेशन आशिल्लें की हिंदूचे जे भाव आसा ते मस्जिदीन वचून तांकां कोणे एकट्याक मारलो. अशें करून मागीर जेन्ना ही केस मोठ्या पडली तेन्ना वास्कोच्या पुलिसान जे DYSP सलीम शेख आशिल्ले तांच्यांनी 3 केसी रजिस्टर केल्यो आनी तांच्यांनी सांगलें की सगळें इन्वेस्टिगेशन ते करतले. CCTV फुटेज घेतले आनी व्हेरीफाय करतले. ह्याच मदीं थोडे हिंदू आउटफिट्स वचून CMाक मेळ्ळे आनी ताजे मागीर एक अशें डिसिजन जालें की जे हांगाचे IO आशिल्ले वास्कोचे PI निलेश नितीन हळर्णकर आनी वास्कोचे DYSP शेख सलीम हांकां ट्रान्सफर केलो आनी DYSP निलेश राणे म्हणून
हांगा अपॉयंट जालो आनी PI कपिल नायक हांकां अपॉयंट केलो. ताजे मागीर जे आमकां आतां सद्याक कळून येता की आतां मेरेन 13 लोकांक हाजे हे केसीन अरेस्ट केल्लो आसा. थोड्यांक खंय काल रातचो धरलो आनी थोड्यांक आयज सकाळीं धरलो. ऑल ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड रिलीज्ड ऑन बॉन्ड. अशेंय आयकूंक येता की फुडलो तपासूय चालू आसा आनी थोडे फ्यू मोर अरेस्ट्स आर लायकली, म्हणजे वी आर नॉट व्हेरी शुअर, बट सद्याक तरी पुलीस व्हेरीफाय करपाक लागल्या फ्रॉम ऑल दी एंगल्स. ऑल द एंगल्स आर बींग चॅक्ड, CCTV फुटेजीस आर बींग व्हेरीफायड आनी हाजे फुडें आनी थोडे अरेस्ट जावंक शकता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. अजानाच्या लावडस्पिकराचो इको गोंयांतय. मशिदींचे लावडस्पीकर कानार मारता म्हूण हिंदू जनजागृती समिती जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावली. शिष्टमंडळ सकाळीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळें. मोठ्या आवाजाचो जाणट्या भुरग्यांचेर परिणाम जाता. गोंयांतच न्ही, देशभर खंय अजानाच्या लावडस्पिकरांचो इशू चल्ला. इलिगल लावडस्पीकर जे आसा ते अजाना करता वापरले वयता. आमचो प्रश्न फक्त हो आसा की आमी सगळे जाण संविधान मानणारे लोक आसा, कायदे मानणारे आमी सगळे लोक आसा, जाल्यार मागीर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट अशा तरेचे समजा कायदे समजा काडटा ती जे लावडस्पीकर जे आसा, ज्या लावडस्पीकरा मुळे संपूर्ण समाजाक त्रास जाता, तर हे समजा बेकायदेशीर आसा तर ते काडचे अशें म्हणून आदेश जर पोलिसांक जर हायकोर्ट दिता जाल्यार पोलिसांनी ती कारवाई करपाक जाय. आमचो देश जो आसा तो सर्वधर्म समभाव किंवा आमी सेक्युलर म्हणटा लोकशाहीचो देश आसा. अशें आसतना आज आमी पळयता की सावदी अरेबिया सारको इस्लामीक देश सुद्दां थंयसर सुद्दां लावडस्पीकराचेर बॅन घातलेले आसा. मुळात जर पळयलें की इस्लामा करता अजान वाजोवपा करता लावडस्पीकर आसपाक जाय अशें म्हणून कंपल्शन खंयसरूच बरयल्लें ना. रातचे 10 ते सकाळी 6 वाजे पर्यंत मोठ्या आवाजान लावडस्पीकर आमी वाजोवपाक शकना, हो कायदो आसा. हेजें तंतोतंत पालन कित्याक केलें वचना. आज आमी पळयता की 6च्या पयलीं सुद्दां अजानातून व्हडल्यान आवाज जाता, तेजो त्रास कोणाक जाता. आमच्या सुप्रीम कोर्टान प्रत्येक भारतीयाक असो एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा की प्रत्येकाची झोप ही आवश्यक आसा म्हणून. म्हणजे स्लीप इज द फंडामेंटल रायट ऑफ एवरी इंडियन. अशें आसतना सुद्दां आमी कित्याक मुकता ह्या फंडामेंटल रायटाक. कलेक्टराक हे निवेदन दिलेलें आसा की हेंच्यांनी हेजी दखल घेवन हेजेर योग्य ती कारवाई करची. लाऊडस्पीकरवरती अजान वगैरे दिली जाते, तर त्याचा त्रास आहे तो सर्वसामान्य म्हणजे लहान मुलांपासून वयोवृद्ध लोकांपर्यंत होतो. इतकंच नव्हे तर जो सायलेंट झोन असतो तर त्या सायलेंट झोनचं पण किती पालन केलं जातं. तिथे शाळा असतील, मुलांच्या आता परीक्षा आहेत, तर हा सगळा विचार कोणी करायचा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.